नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. केंद्रीय 2019-2020च्या अर्थसंकल्पाचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन येवकार करीत हो अर्थसंकल्प एक विजनरी दोळ्या मुखार दवरून तयार केल्लो आसा म्हण तांणी उल्लेख केला. त्या भायर हो अर्थसंकल्प देशाच्या बऱ्या उदरगती खातीर आसा म्हण म्हायती मंत्री विश्वजितान दिल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. एक योग्य तरेचे एक विजनरी बजेट आज आमचे नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रधानमंत्री देशाचे आणि आमचे फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी त्यांनी एक वेगळे तरेचे विजन वेगळे तरेचे फोकस दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमी सगळे या बजेटाक एकदम उत्साह सारको निर्माण जाल्लो आसा. महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक गेल्यार आयज सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 1 लाख पर्यंत लोन दिवपाचो तेंचो प्रयत्न जालो, म्हणजे ग्रांट दिवपाचो तेंचो हे जाल्लो आसा. तेच्या भायर प्रत्येक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो व्हेरीफाईड मेंबराक 5,000 रुपयाचो ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे जनधन अकाउंट जर असल्यार आनी ह्याच तरेन एक वेगळे तरेचे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपाचेर वेगळे तरेचो थ्रस्ट गांव गरीब आनी किसान म्हणजे रुरल इंडियाचेर लक्ष दिवपाचो एक वेगळ्या तरेचो बजेट. पहिले लोक म्हणटाले की रुरल इंडियाचेर लक्ष ना, पण एक वेगळे तरेचे विजनरी बजेट म्हाका ते पहिले अशें प्रधानमंत्र्याक की एक सगळे महिला मंडळ पासून सेल्फ हेल्प ग्रुप पासून गांव गरीब आनी किसान म्हणजे एक वेगळे दृश्टिकोनान पावल घेतलेलें आसा. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की जलशक्ती अभियान जो आसा, जलशक्ती खातें जें आसा जे आमचे नरेंद्र मोदीजी जे आमचे प्रधानमंत्री त्यांनी जे केल्लें आसा, ह्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक घराक पाणी म्हणजे वॉटर हार्वेस्टिंग आनी इतर काही गोष्टींचेर वेगळे तरेचो भर दिवपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळे तरेची वायब्रन्सी हायवेज आनी वेगळे तरेची इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप म्हणजे वेगळे तरेचो थ्रस्ट आनी प्रधानमंत्रीचे जे विजन आहा की वॉटर हार्वेस्टिंग हे सगळे गोष्टीचेर आमी ऑलरेडी आयज एक्वाज म्हणून आमी नॉलेज पार्टनर म्हणून आमी एजन्सी घेतली जे UN कडेन तेंचो टायअप आसा, महाराष्ट्र राज्या कडेन तेंचो टायअप आसा आनी इवन कर्नाटका राज्यान तेंचो टायअप आसा. आमी प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटान वॉटर हार्वेस्टिंग हे फुडें आमी एक PPP एक वेगळ्या तरेचे मॉडेलाच्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट हे मॅन्डेटरी करपाची गरज आसा की नवे जे आमी प्लॉट दितले ते इंडस्ट्री घालतले. ह्याच तरेन आमी जर वॉटर हार्वेस्ट करूंक जाय, वॉटर सेव करूंक जाय, परत ग्रावंड लेवल वॉटराक रिचार्ज करूंक जाय, ह्याच तरेची पॉलिसी घेवन आमी फुडें वयतले. आमी प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट हांवें जे सांगले प्रमाणे प्रधानमंत्रीचें स्वप्न जें आहा की हे सिरियसली आमी सगळे लोकांनी घेवंक जाय आनी प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आमी हे वॉटर हार्वेस्टिंगाचो प्रकल्प आमी घालतले. आनी हे सगळ्या गोष्टी हे एक्वाज म्हणून एक्वाक्राफ्ट कडेन जे आमचे नॉलेज पार्टनर आहा हांकां बरोबर घेवन आमी हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी मेन सांगपाचो मुद्दो इतलोच की हे सगळे गोष्टीचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. म्हाका दिसता आयज गोंय राज्यांत प्रत्येक महिला उत्साही आसतली, आमचे प्रत्येक महिला मंडळाचे मेंबर, कारण 1 लाख म्हणजे तांकां जर गावता ते कसलेय इकॉनॉमीक एक्टिविटी करूं शकता. म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांक एक वेगळे तरेचो एक वायब्रन्सी दिवपाक आनी एक तेंको दिवपाक म्हणून आमचे नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रधानमंत्रीन हें केल्लें आसा. आनी आमचे फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांकां खरेंच म्हाका दिसता की देशभर लोक वेलकम करतले ह्या तरेचो बजेट. आनी म्हाका खात्री हेचो फायदो गोंय राज्याक भरपूर जातलो.